एक्चुअली पोरू 2 ऑगस्ट आमी डिमांड मांडलेलो. हो आमचो काँग्रेसचो मॅनिफेस्टो नाशिल्लो लोकसभाच्या, की आमची जी एसटी कम्युनिटी आसा, जे खुबशे हजार पयलीं सारके नीज गोंयकार म्हणटात ते गोंया सांबाळटा ते तांणी आमची शेतां जावं, खाजनां जावं, दोंगर जावं, न्हंयो जावं, हे आमचे एसटी समाज म्हणजे तांचेर अन्याय जाल्लो. तांचो पळय हक्क आसा तो मेळूंक ना. सो रोखडोच सरकारान 5 तारखेर मेयाचेर एक बील हाडलें, दॅट इज रिऑर्गनायझेशन अँड रिप्रेझेंटेशन ऑफ रिजर्वेशन फॉर एसटी कम्युनिटी. तें ह्या फावट पास जालां. फक्त एक हुस्को दुबाव कसो जाता की इतली डिले कित्याक केली, 1 वर्स कित्याक लागलें. 5 तारखेर पोरून हाडलेलें, ह्या 5 तारखेर पास जालें आनी आजून राज्यसभान हाडूंक ना. सो 27 जे इलेक्शन आसा तांकां हें रिजर्वेशन मेळटलें न्हय, हें आमी डिमांड करता. तांकां रिजर्वेशन दिवपाक जाय, तांकां हक दिवपाक जाय. नाल्यार असले फ्रिवलस कितें नाका जाल्ले तर रिजन हाडून तांकां डिनाय केले जाल्यार तांचेर अन्याय जातलो. म्हणजे आमी स्वता गोंयचे खुबशे इश्यूज घेतल्यात, लायक आतां बॉमाचें तें हांव कशें सोडिना. तें हांवें रेज केलां वीथ श्री गडकरी. आमची 4 देवळां आसा, 2 तोंयी आसा. सो हाचेर डिस्कशन चालू आसा. आय एम व्हेरी होपफूल. ताजेर कसोच गिव अप करिना. हांवें फक्त सांगलां तुम्ही फ्लायओवर करा, अंडरपास करा, कितें देवळां लागीं कांयच करनाका. देर हॅज टू बी अ बफर झोन. 400-450 वर्सां जालीं. तुमी कोण सांगपाक डेवलपमेंट कित्याचो? देवाक तुमचो डेवलपमेंट नाका. तुमकां जर डेवलपमेंट करपाक जाय देवाचो आशिर्वाद घेवपाक जाय. पूण बायपासांच्यान कर आनी खंयच्यान कर. इतली कितें तुमकां घाई म्हणटा ती की आतां देवळां वयल्यान फ्लायओवर करपाक. तो एक घेतला. प्लस राहुल गांधीन प्रॉमीस केल्लें आख्खे देशाक की आपूण एक्सपोज करतलो. 6 म्हयने पयलीं काँग्रेसाची टीम सिक्रेटली काम करपाक लागली. जेन्ना इलेक्शनाक कमिशनाक सांगलें की बाबा आमकां डेटा दी, डेटा इन सॉफ्ट कॉपी, जे व्हिडियो फुटेज आसा ते दी, ते कांयच दिवंक ना. इलेक्ट्रॉनीक डेटा दिवंक ना, हार्ड कॉपी दिल्या. म्हणजे हार्ड कॉपी यू कॅनॉट स्कॅन. इम्पॉसिबल टू इवन फायंड आउट की एकटो वोटर आनी खंय वोट केला जाल्यार. बट आमचो लिडर श्री राहुल गांधीन एक बरी व्हडली टीम फॉर्म केली आनी सिक्रेटली काम करपाक लागली. तो सेम डेटा पळय इलेक्शन कमिशनान हार्ड कॉपी दिल्लो वीच कूड नॉट बी स्कॅन. 6 म्हयने लागले कित्याक एक करता म्हळ्यार चॅक करता म्हळ्यार बेंगलोरचे सेंट्रल बेंगलोर जी कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा तातूंत मोर दॅन 1 लाख फर्जी वोट जाला. एकट्यान 4 वोटां घाल्यान, 5 वोटां घाल्यान ते सगळें सांपडून तांचे आयडेंटिटी, तांचो फोटोग्राफ एका घरान 80 लोक रावताले एका सिंगल रुमान. अशें सगळें आमी चॅक करून एका जर कॉन्स्टिट्युशन तशें जालां. हातूंत कितें जाता, डेटा कोणें दिल्लो? इलेक्शन कमिशनान दिल्लो. दॅट मिन्स हांगा आनी ते राहुल गांधीक सांगता ऑन ओथ तूं सांग म्हणटा फर्जी जाला म्हण. अरे ओथ तुमी घेतिल्लो जेन्ना तुमकां इलेक्शन कमिशनर म्हूण अपॉयंट केल्ले, तुमी ओथ घेतला आनी तुमी ताका सांगतात. सो खंय ना खंय ते सांपडल्या. आनी वर्स्ट म्हणटात ते जेन्ना गिल्टी जाले ते. हांवें आयजूय संसदान आमचे पत्रकार भाव जेन्ना सांगुल्ले, हांवें आमची गोंयची कोंकणीन एक म्हण आसा की चोराक चाण्ण्याचो दुबाव खंय. सो हांकां इतलो भंय लागुल्लो आसा इलेक्शन कमिशनाक की जे वेबसायट आसा तांची, बिहाराची जावं, मध्य प्रदेशाची जावं, महाराष्ट्राची जावं, जंय तांणी फर्जी केला ती वेबसायट तांणी डावन केली. इट इज नॉट अवेलेबल नाव फ्रॉम टुडे. दॅट मिन्स ताणें मानून घेतलें की तांणी फर्जी केल्लें. आतां लोक वेबसायटीर वचून चॅक करतले आनी तांकां सांपडायतले म्हूण वेबसायट बंद करून उडयली. सो दे हॅव एक्सेप्टेड that they have been involved in these फर्जी इलेक्शन. इनफॅक्ट आयज जेन्ना आमी डायनींग हॉलान बशिल्ले च्या मारपाक तेन्ना थोडे बीजेपीचे संसद उलयता ते आयकूंक येताले, वाराणसी की अभी क्या होगा. कित्याक ते म्हणटा काय वाराणसी वोटींग जालां खंय, प्रधानमंत्री रावला त्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन, त्या रातीक खंय ट्रक भरून धबे व्हेल्यात खंय. सो दीस हॅज टू बी इन्व्हेस्टिगेटेड. दॅट मिन्स हे आख्खे इंडियेक जालां आसतलें. Till then we will not be able to find out who are involved. आता BJP has reacted. BJP is attacking Congress. That means तुमकां कित्याक मिरची लागली. आमी सांगता इलेक्शन कमिशनान फर्जी केला, तुमी कित्याक उठले. दॅट मीन्स दे वर हँड इन ग्लव्ह.
श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जो मिनिस्टर फॉर कम्युनिकेशन जे पोस्ट ऑफिस तांचे अंडर येता. आमी हे खूब म्हयने जाले हाची चवकशी करताले. गोंयचे पळय आसा गोवा कम्स अंडर महाराष्ट्रा सर्कल एज फार एज पोस्ट इज कन्सर्न. जनरल पोस्ट तांचे अंडर आमी येता. सो कितें जाता त्या सायडींतलो पळय एरिया महाराष्ट्रांतले पळय कॅन्डिडेट आसा ते अप्लाय करता, ते सिलेक्ट जाता, ते गोंयचे पोस्टमॅन जाता. पोस्टमॅन सर्वीस म्हणजे कितें? आमच्या गांवांनी एक पोस्टमॅन येतकूच आमची जाणटी बायल जाणटो मनीस तो रावता. आपणाक कितें भुरगो आपणाचें भुरगें भायर आसा खंय आसा तांची एक चीट येता. आमी तें पिक्चर पळयलें चिट्टी ते बॉर्डरीचे तशें ते आमचो लोक रावता एक चीट येतली म्हण आनी तो पळय दुसरो येता ताका आमची लोकल लँग्वेज खबर ना. तो कसो कम्युनिकेट करतलो आमच्या लोकां कडेन? केन्ना मनी ऑर्डर येता, केन्ना सरकाराच्यो कितल्यो स्किमी अनावन्स केल्ल्यो आसात. तो स्कीम कसो एक्सप्लेन करतलो आमच्या गोंयच्या लोकांक? आमचे पळय शेतकामती आसा तांकां किसान पत्र जावं ओ कितेंय कसली स्कीम तो एक पोस्टमॅन ताका आमची कोंकणी येना तो कसो एक्सप्लेन करतलो? सो आमी हो डिमांड घाल्लो आसा की आमकां डेडिकेटेड पोस्ट ऑफीस जाय वेर द डायरेक्टर इज फ्रॉम हियर. गोंयांत जाय आमी. वी शूड नॉट बी अंडर सम अदर स्टेट. आनी आमची GDP इज द हायस्ट इन द स्टेट आनी आमकां महाराष्ट्रा सकयल घाल्या. आमची लिटरसी रेट इज वन ऑफ द हायस्ट इन द कंट्री आमकां महाराष्ट्रा अंडर घाल्या. बंद करपाक जाय. आमकां डेडिकेटेड पोस्टल सर्वीस गोंयांत जाय. आनी एक जेन्ना आमी मिनिस्ट्रीच्या ऑफिसान गेले खुबशे आमी डिस्कशन जाले ते आमकां सांगपाक लागले हे पळय सिलेक्ट जाता महाराष्ट्राचे आनी जांकां पळय हांगा येता ते एकाच वर्साक येता. हांगा खंय गोंयान आयले तशें एक वर्स जाता म्हणसर ते म्हणटा आमको गांव में जाना है, आम्हाला महाराष्ट्रामध्ये ट्रान्सफर करो. सो तो म्हणटा हे प्रॉब्लेम जाता. ते येतात सिलेक्ट जाता हम कहीं भी जाने के लिए तयार आहे. एक वर्स जालें की दे गो बॅक टू देअर स्टेट. आमच्या भुरग्यांक कित्याक घेनात? गोंयच्या भुरग्यांक कित्याक घेनात? सो हो आमी लेटर डायरेक्ट ताका दिल्या श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया.